नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हाका समर्थन दिवपा खातीर वाळपय हातवड्यार हजारांनी सत्तरीकार जमले। तशेंच फाटल्या कांय दिसां सावन आमदार विश्वजीत राणे हाचेर वेगवेगळे आरोप करप सुरू आशिल्ले। ह्या फाटभुंयेर शेनवारा वाळपयत सत्तरीच्या लोकांनी मेणवाती पेटोवन निशेध केलो। आमी सतत आमदार विश्वजीत राणेक तेंको दितले। तशेंच गुढी पाडव्या दिसा मंत्री विश्वजीत राणे आनी देवया राणे हांची सोशल मिडियाचेर डीपी दवरतले अशेंय लोकांनी सांगले। आमचो लीडर विश्वजीत राणे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विश्वजीत राणे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आमचो लीडर माहितीच आहे, गेले मागचे काही दिवस बाबांवरती गंभीर आरोप होत आहेत आणि त्याचा राजकीय दृष्टीने बाबांना टार्गेट करून त्यांना त्रास द्यायचा, मानसिक खच्चीकरण करायचा प्रयत्न चालू आहे। तेव्हा आम्ही या सगळ्याचा निषेध करूया। सत्तरीवासीय कायम बाबा बरोबर आहेत, बाबाच्या मागून नाही, बाबाच्या बरोबर आहेत। तेव्हा बाबांना एकच सत्तरीवासियांबरोबर एक निरोप आहे कि बाबा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। बाबाच्या बंगल्याकडे जो इन्सिडेंट किती घडलो, हो इन्सिडेंट पयली बाबाक 2 दीस पयली मेसेज येयल्ली। मेसेज म्हणजे धमकी येयल्ली की तुझ्या बंगल्याचे 5000 लोक घेऊन यो, आम्ही मोर्चा हाडटले, अशा प्रकारची जेन्ना धमकी येता त्या वेळार पुलिसेचे काम आसले, गृह खात्याचे काम असले की सशक्त रावपाचे। आणि हे जे करता असताना त्यांच्यानी सावड्डे जेन्ना प्रोग्राम जेन्ना जालो त्या प्रोग्रामाक त्यांनी सरळ उलयल्ले, पण दोस्तानो कांयच जालें ना। त्या दिसा मोठ्या प्रमाणात म्हणलो, कित्याक आमी बी जेन्ना बाबाच्या घराकडे जेन्ना मोर्चा जालो घेतलो तेन्ना खूप जाणांनी आमकां फोन केले आणि आम्ही सुद्धा थंय दोनापावल गेल्ले। बाबाचे प्रेमी, बाबाचे मोगी सगळे आमी हांगा जमल्या। आयज लोक आमचे थोडेच येयले, कित्याक आमच्या प्रत्येक गांवांत शिंगो आसा। जर समज आमकां येवचे पडले जाल्यार आमी 40 न्हू, बाबान 85 सांगल्या, ते 50 वाडूं शकता। आमच्या बाबा भौमानिस्त विश्वजीत राणे हांका सपोर्ट करपाक हांच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबी रावपाक आयल्या। कित्याक तर आयज हो 39A कायदो हाडून आमच्या फक्त एक बाबाचेर टार्गेट केल्लेले आसा। फक्त TCP मिनिस्टर हाच्या घराचेर मोर्चा वेल्लेलो आसा, कित्याक तो कायदो पास केल्लो आसा एसेंब्लीन, आणि एसेंब्लीन थंय सगळे 40 आमदार प्रेझेंट आशिल्ले, तेंच्यांनी हे बिल पास केला, ना की एकटे TCP मिनिस्टरान पास करूंक ना। आदी दिल्ली आसा। आयज आमी मोठ्या संख्येन बाबाक सपोर्ट करपाक हांगा जमिल्ले आसा। तुमकां परत एकदा विचारता, बाबा साहेब जिंदाबाद म्हणा प्लीज। बाबा साहेब, बाबा तुम आगे बढ़ो। आता आमच्या डांगी सरान जस्ट नाव सांगिल्लें की सपोज अशी कांय समज जर कृती जाली तर आमी सगळे बाबाच्या बंगल्यार रावतले वचून। तेज्या खातीर तुमचे कडेन हांव एक मागणी मागता, आमची कृती फुडें आसतली ही दाखोवपा खातीर आमी येता त्या गुढी पाडवा दिसा बाबा आणि भाभीचो डीपी करून बाबा हम तुम्हारे साथ है हे दाखोवपा खातीर आमी सगळ्यांनी डीपी